आयज आमी भाग्योंत पेद्रूची पयले चिटी वेले वाचप आयकलां आनी भाग्योंत पेद्रू म्हणटा आमकां पातकांतली सोडूंक आमकां परत देवा सरशी व्हरूंक जेजू निरोपराधी आसतना आमचे पासत अपराध्या पासत मेलो मनशा सैमान तो मेलो पूण पवित्र आत्म्याच्या बोडान तो पुनर्जीवन जावन तो आतां स्वर्गार चडलो बापाच्या उजव्याक बसला सगळ्या अधिकाऱ्यांचेर देवदूतांचेर पदव्यांचेर ताका आतां अधिकार आसा तो मोहिमेवंत जाला ह्या पुनर्जीवनपणाच्या पास्काच्या काळांत आमी जेजूची मोहिमा समोर उरता आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या बाबार्दाचो माज आनी बुन्याद भाग्योंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आपले पयले चिटयेन 15व्या वेस्वरान अशें म्हणटा जेजू आमचे खातीर कोश सोंसून खुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन आसलो जाल्यार आमचो बाबार्द आनी आमची परगटणी पोलकी जातली आसा आमच्या बाबार्दाचो माज आनी बुन्याद जेजूचें पुनर्जीवन आनी देखूनच पवित्र सभा जेजूचें पुनर्जीवनपण जेजूचें पास्क एक दीस न्हय एक सुमान न्हय 50 दीस समोर उरता जेजूच्या पास्कांचे परबेची समोरवणी जी आमी पास्कांचे राती सुरू करता ती पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबे दिसा पेंतेकोस्तीच्या आयतारा फुडल्या आयतारा आमी सोंपयतले जेजू मोहिमेवंत जालो आयज आमी जेजूच्या दोबाशीक स्वर्ग प्रवेशाची परब समोरंगता जेजू मोहिमेन स्वर्गार चडलो बापाच्या उजव्याक बसला आख्खे सृश्टीचेर आख्या मनशा कुळाचेर ताका अधिकार आसा तो आमचो राजा जेजूचे मोहिमेचेर आमी खबर करता पूण जेजूची मोहिमा कसली ती समजूंक जेजून आपल्या शिसान कितें सांगलेलें तें मनान हाडूंक गरजेचें आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 12व्या वेस्वरान 20 ते 26 श्लोक chapter 12 of the Gospel of John verses 20 to 26 ही खबर मेळटा की जेजू आनी ताचे शिश्य जेरुसलेमाक परबेक गेलेले आनी ते परबेक थंय आसतना थोडे ग्रेक विदेशी फॉरेनर्स ग्रीक्स ते गालिल्याच्या बेथसायदाच्या फिलिपा सरशी जेजूच्या एका शिसा सरशी येतात आनी ताका सांगतात सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता फिलीप खुशाल जाता ताका दिसता हे आतां विदेशी फॉरेनर्स दे वॉन्ट टू सी जीजस जेजू आतां आपली पदवी दाखयतलो गणगण दाखयतलो अशें चिंतून फिलीप दाबी आपल्या सांगात्या सरशी आंद्रे सरशी वेतान सांगतात विदेशी आयल्यात फॉरेनर्स आयल्यात ते जेजूक पळोवंक सोदतात दोगूय जाण खुशाल जावन जेजू सरशी वेतात आनी जेजूक सांगतात विदेशी लोक तुका पळोवंक सोदतात आनी जेजू ताका सांगता मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पाव The time has come for the Son of Man to be glorified. आनी ते खुशाल जाता ताका दिसता आतां जेजू आतां संवसारी मोहिमा संवसारी गणगण दाखयतलो अशें ताका दिसता पूण जेजू तांकां रोखडेंच कसले मोहिमेची खबर करता ती सांगता जेजू रोखडोच म्हणटा एक गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता पूण तो जमनीर पडून मरत जाल्यार जायते पीक दिता unless a grain of wheat falls to the ground and dies it remains alone it's only when it dies that it gives abundant fruit जेजू कोणाची खबर करतलो पयले स्वातेर आपली खबर करतलो जेजून कोश्टा उदेशी खुर्साच्या मरणा उदेशी एका गोवांच्या कोण्या भाशेन सेवे चाकरेच्या मनान तो मेलो आनी देखून ताणें बापाक मोहिमा दिली आनी देखूनच आयच्या तिसऱ्या प्रतीकानान आमी गायलां आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवे देवाक मोहिमा मेळ्ळी
सेवे उद्देशी कोश्टा उद्देशी जेजूक मोहिमा मेळ्ळी आनी जेजून आपल्या बापाक मोहिमा दिली. हेंच आमी ताच्या शिसांनी केल्लें ताका जाय. आमी आमचें जिवीत देवाक मोहिमा दितलें जिवीत जावंक जाय. आनी आमी सेवाधर्मान थ्रू लिटर्जी वी गिव प्रेज टू गॉड. आमी देवाक मोहिमा दिता. सेवाधर्मीक समोरमण्या उद्देशी आमी देवाक मोहिमा दिता. आनी सेवाधर्मीक समोरमांनी खरीत भाशेन मिसाचे भेटेन आमी सेवाधर्मीक संगीतान शिताब वांटो घेवन आमच्या संगीता उद्देशी आमी देवाक मोहिमा दिता. पूण जे आमी सेवाधर्मान मिसाचे भेटेन कोत्ता ते आमच्या जिवितान आमी चालू दवरूंक आमचे सेवे चाकरेच्या जिविता उद्देशी देवाक मोहिमा दिवंक ही आमची जबाबदारी. तुमी ह्या सेवाधर्मीक संगीताच्या शिबिरांनी वांटो घेतला आनी हे भाशेन सेवाधर्मीक समोरमण्यांनी तुमच्या संगीता उद्देशी गायन करून तुमी देवाक मोहिमा दितल्या. सेवाधर्मांतल्यान आमी देवाक मोहिमा दिता. पूण आमच्या जिविताच्या अवताराचेर आमचे सेवे चाकरे उद्देशी दुसऱ्यांक बरें करून दुसऱ्यांक आदार दिवन गरजेवंतांक पावून देव आमच्या जिवितान कोश निर्मिता ते सोंसणीकायेन आस्त्या तोंडान देवाचेर पातयेवन मानून घेवन जी मोहिमा देवाक आमी सेवाधर्मीक समोरमांनी आमच्या सेवाधर्मीक संगीता उद्देशी आमी देवाक दिता ती आमच्या जिविताचे वेदीचेर अवताराचेर चालू दवरूंक हें व्हडलें आव्हान जेजूच्या शिसांमदीं. जेजू आमकां सगल्यांक म्हणटा तुमी म्हजे भाशेन गोवांचे कोणे जाया. जेन्ना सेवे चाकरेच्या मनान आमच्या घोराब्यांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या कामाचे सुवातेर आमच्या समाजांत आमी दुसऱ्यांक बरें करता दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता आमचें जिवीत सेवे चाकरेच्या मनान जेजू भाशेन खोर्शिता तेन्ना आमी देवाक मोहिमा दिता. बाबा भयणीनो म्हज्या मनान ह्या वेळार एका कुड्ड्या भुरग्याचो उगडास जाता. अ ब्लायंड बॉय. तो जल्मतना कुड्डो नासलो पूण 5-6 वर्सांचे पिरायेर पावलो तो मात कुड्डो जालो. सारको कुड्डो जालो. गरीब भुरगो गरीब आबोयचो पूत आनी आपूण कुड्डो जालो म्हणटच कांयच करूंक जायनासलें. तो सद्दां सकाळीं उठ्ठालो खंय आपली आवय च्या पाणी दिता ती घेतालो आनी आपल्या सुकुल्ल्या घराच्या पावंड्यांचेर बसतालो. He would sit in front of his little house on the steps by the roadside. आनी ताच्या उजव्याक भीक मागपाचें कांय दोन आसलेली आनी ताचे फाटल्यान एक टोपटो आसलेलो खंय. त्या टोपट्यार ताणें बरयल्लें आय एम ब्लायंड प्लीज हेल्प. हांव कुड्डो म्हाका मजत करा. दीस पडटो तो सकाळीं फुडें च्या पियेल्या उपरांत थंय बसतालो. लोक त्या वतान मेळटालो त्या भुरग्याक पळयतालो. तो पोस्टर तो सायन वाचतालो बोल्सानांत घालून कितें ताच्या आयदनान भीक मागपाच्या आयदनान वयतालो. एक दीस त्या वतान खंय एकटोच नाटो येतालो. पयलेच फावट त्या वतान पावलो. ताणें त्या भुरग्याक पळयलो. तो तोपटो वाचलो आपल्या बोल्सान हात घालो खंय आनी थोडे he took out a few coins and dropped in that vessel, begging vessel. पूण फुडें वतच तो चिंतूंक पडलो खंय हो भुरगो कुड्डो. हांव कुड्डो न्हय. हांवें फकत ताका 2 पयशे घालून जस्ट बाय गिवींग सम कॉयन्स इतलें पुरोना. म्हज्या नानीक ताचे खातीर कितेंय करूं येता. आय कॅन डू समथींग मोर. ही इज ब्लायंड. आय एम नॉट ब्लायंड. देवान म्हाका दिश्ट दिल्या. पोत्तून आयलो खंय जसो तो तोपटो पोस्टर उबारलो पोत्तिलो आनी कितें ताचेर बरयलें. Because he was also had a good handwriting. He wrote something else and kept that poster and went. त्या उपरांत जो लोक थंय वतालो त्या भुरग्याक पळोवन तो तोपटो पळोवन अदीकूच उदारपणान त्या भुरग्याक मजत करतालो. ताचें आयदन भरून ओंपतालें आनी 2 फारच्या वेळार जो तो नेट्यार तो पोस्टर पोत्तून दुसरें कितें बरयलेलें तो पोत्तून आयलो आनी पयस रावन पळयलें. हांवें ताचो पोस्टर बदलला. ताचो कितें तरी परिणाम जाला काय. Has my changing of poster had any influence on the passers-by? पयस रावन तें ताचें आयदन भरून ओंपता तें पळोवन तो खुशाल जालो. He was happy that his begging vessel was overflowing.
with money to लागीं आयलो आनी तो येता येता ताणें ताच्या पावलांचो आवाज आयकलो. This boy, blind boy, recognized the sound of his footsteps and he asked him, म्हजो पोस्टर बदल्लाय तो तुवें बदल्लाय? ताणें सांगलें खंय वय हांवें बदल्ला. आनी कितें बरयलां तुवें ताचेर? What have you written on that? ताणें सांगलें I wrote the same truth what was there but I wrote differently. आनी त्या भुरग्यान ताका विचारलें कितें बरयलां तें सांग. ताणें थंयसर बरयल्लें, Today is a beautiful day but I cannot see it. आयचो दीस सोबीत सुंदर पूण म्हज्यान तो पळोवंक जायना. Today is a beautiful day but I cannot see it. इश्टानो, दोनूय पोस्टरांनी एक सोत आसलेलें की तो भुरगो कुट्टो, that boy is blind. पूण दुसऱ्या पोस्टरान आनी एक सोत आसलेलें, तो भुरगो कुड्डो पूण आमी ह्या रस्त्या वयल्यान यात्रा करता ते कुड्डे न्हय. आमकां देवान दोळे दिल्यात, आमच्यान जाय तें बरें करूं. This little story tells us that we have so many reasons to be grateful to God. देवाक दिन वासूं, देवाक आर्गां दिवंक, देवाक मोहिमा दिवंक, न्हयच उतरांनी गायनांत दुबाव विरेन, पूण म्हज्या जिविताच्या गितांतल्यान, म्हज्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान म्हज्यान दुसऱ्यांक कितलें बरें करूं. How creative, how innovative we can be. Someone has said, if there are 100 reasons for us to weep, to cry, to grumble, there are 1,000 reasons for us to be grateful to God, to praise God, to render glory to God by our life of joyful, humble, selfless service. जेजून आपल्या जिवितांतल्यान, सेवेंतल्यान बापाक मोहिमा दिली, आमची सडवण केली, आपूण मोहिमेवंत जालो. आमच्याय जिविता उदेशी, आमच्या संगीताय उदेशी, आमच्या सेवाधर्माय उदेशी आमचें जिवीत पवित्र त्रित्वेच्या मानान एक थांबोन आसलेलें गीत करूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां